iCertified, where food is fortified. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी ऑब्वियसली ह्या आठवड्याचो आमचो विशय आसा तो भारतीय जनता पार्टी आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. हे जे युतीचे स्पीड ब्रेकर आमकां दिश्टी पडले ते स्पीड ब्रेकर बेश्टेच दिश्टी पडनात. ताचे फाटल्यान कांय प्रॅक्टिकल कारणां आसात, राजकीय कारणां आसात. बट आज ज्या विशयाचेर आमी उलयतात तो विशय खूब सादो विशय पण इम्पॉर्टंट विशय की आज आनी आयच्या राजकीय परिस्थिती भितर, कारण राजकीय परिस्थिती ही घडी एक एकदां दर आठवड्याक बदलता, दर म्हयन्याक बदलता. आयच्या राजकीय परिस्थिती भितर भारतीय जनता पक्ष आनी मगोची युती ही रेलवंट उरल्या काय कितें, आनी दोन्ही पक्ष ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात. चार मानेस्त आसा म्हजे स्टुडियो भितर. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी गिरिराज पै वेर्णेकार. दुसरे आसात म्हणजे गोंयांतले एक नामनेचे सोशल एक्टिविस्ट, राजकीय विश्लेशक आनी गोंय विद्यापिठा भितर जे प्रोफेसर म्हूण शिकयतात ते युगांक बाब नायक. तिसरे आसात गोंयांतले एक नामनेचे आदवोगाद आनी राजकीय विश्लेशक सिद्धार्थ बाब सामंत. आनी एक चवथी आसात मोगोचे ज्येश्ठ फुडारी एडवोकेट नारायण बाब सावंत. नारायण बाब, वेलकम. युगांक हांव तुजे कडच्यान सुरवात करता, मागीर हांव राजकीय पक्षा म्हऱ्या वता. तुका दिसता हें रेलवन्स आज उरलां काय तुका दिसता की हें रेलवन्स आज उरलें ना आनी एक जाल्ली तें 2022 भितर म्हणून तें चल्लां अशें बी दिसता तुका? पहिली गजाल प्रमोद, ह्या गजालीचेर विचार करतना आमी एक पळोवपाक जाय की जेन्ना आमी युती म्हणटा ऑर अलायन्स इन पॉलिटिक्स, ताका दोन गजाली आसता. की एक गजाल, इट शूड फर्स्ट रेप्लिकेट इन सम सॉर्ट ऑफ अ नंबर्स ऑर इट शूड रेप्लिकेट इन सम सॉर्ट ऑफ अन कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. पहिली गजाल 2022 ओके, मगो आनी TMC हांची युती आशिल्ली. दे वर फायटींग अगेन्स्ट द BJP आनी काँग्रेस हातूंतल्यान. आनी तातूंतल्यान एक तरेची सामकी तिखट प्रतिक्रिया, सामकी एकामेकाचेर गंभीर आरोप, म्हणजे सुदीन ढवळीकरान सांगिल्लें आपूण केन्नाच प्रमोद सावंताच्या सरकारान परत मंत्री जावपाना, ह्याच हाचेर ताणें कॅम्पेन लडयल्ली. बट 2022 कांयच गरज नाशिल्ली की BJP मगो कडेन युती करपाची इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑर इन टर्म्स ऑफ अ नंबर्स. And when your BJP is having an absolute majority of its own, म्हाका दिसता की तेन्ना ह्या युतीक कांय अर्थ नाशिल्लो और आतां ह्या युतीक कांय अर्थ उरना. पूण थोड्यो गजाली आमी समजुपाक जाय. इज बिकॉज की वेन यू लूक एट दीस प्रॉब्लेम, म्हाका दिसता की पणजेन रावन हो प्रश्न आमी थोडोसो समजुपाक शकना. बट द सेंटर फोकस, एपी सेंटर ऑफ दीस इशू इज फोंडे आनी फोंडेचें राजकारण. सो फोंडेचें राजकारण जर तूं थोडे पद्दतीन जर समजून घेवपाक शकता आनी जे कोण कंटेंडर्स सद्याच्या परिस्थितीन आसा तांकां पळयलें जाल्यार ही युती दोनी पार्टीं खातीर उरपा सारकी न्ही 2027. कित्या खातीर? इज बिकॉज की वेन यू टॉक अबाउट दीस पीपल, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक फोंडे, पिरवळ, ओके, और शिरोडा, जंय तूं गेले जे तुजे आज मित्र आसा तेच तुजे विरोधक आसा आनी जे तुजे विरोधक आसा तांकांच आज तुमी मित्र म्हणून अलायन्सान बसयल्या. सो हातूंतल्यान चड जर फटको जर कोण बसतलो जाल्यार ते तुगेले ते अल्टरनेटीव पॉलिटिक्स कोण करपाक सोदता तांकां बसतलो. दिस इज नॉट अ डिबेट अबाउट दीस पार्टीज. दिस इज अबाउट द पीपल अँड द कॉन्टेस्टंट्स हू आर देअर. म्हाका सांग, आज जर तुगेली युती आशिल्ली जाल्यार तुगेलो रवी नायक BJPचो आमदार जातलो आशिल्लो, सुभाष शिरोडकार BJPचो आमदार जातलो आशिल्लो, गोविंद गावडे BJPचो आमदार जातलो आशिल्लो, जावचो नाशिल्लो. सो टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ दीस, ओके, म्हाका दिसता की वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीस रेलेवन्स ऑफ युती आनी ह्यो गजाली खंयच्या पार्टी बाबतीन आमी उलयता, ओके, वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीस MGP, इज MGP अ रेलेवंट पॉलिटिकल फ्रॅक्शन टुडे? ओके, हो इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. ह्या पॉयंटाचेरच हांव ह्या पॉयंटाचेर येता. बट सुरवात ह्या मुद्द्या वयल्यान करता. सिद्धार्थ बाब, की हे रेलवन्स तुमकां दिसता? मोगोच्या रेलवन्साचेर या आमी, युतीच्या रेलवन्सा वयल्यान सुरवात करया. युतीचे रिलेवन्स BJP परस MGP चड आसा. अदरवायज ही पार्टी म्हणजे इनफॅक्ट तुमी 1960, 1970 पासून काळ पळयलो, the era of dominance of MGP. From there मागीर ताईचो काळ सोंपल्या उपरांत काहीसो म्हणजे
फ्रंट फुटार येवन खेळपाचें बॅक फुटाचेर खेळपाचो तांचो तो मागीर त्याच्या उपरांत 90जाचो फोडाफोडीचो म्हणजे आयलो गेलो तांचे पार्टी फोडून वताले आनी ते हे करताले त्याच्या उपरांत तांचो कंप्लीट वोटर बेस आमी द मॅनर इन वीच इट हॅज शिफ्टेड फ्रॉम MGP टू BJP बिकॉज नवीन लोक जे आयले ते MG कडेन वचनाशिल्ले ते गेले 20 वर्सां जशें आमी बाकीच्या पार्टीचेर की हे बाबा एकूच फॅमिली कडेन तशी एकूच फॅमिली कडेन ही जी पार्टी पावल्या फाटी आनी ते आतां करता करता अगदी म्हणजे दिवो पालोवपाक पावला म्हणटा पळय तसो कित्याक एक पार्टी म्हणून स्टेट बेस तयार करप कार्यकर्त्याची नवी फळीत एक पार्टी कशी चलोवप आसता हाचे काही निकश सगळ्याच पार्टीचे दिसून येतात जे पार्टी जे वयर चल्ला ते एक डायनॅमीक लिडर एक विजन स्टेटा खातीर त्या प्रमाणे कार्यक्रम प्रोग्राम धोरणां ती तशें तरेचें कांय काम दिसत ना खंय तरी कशे तरेचे तर करून खंय तडजोड करप आनी म्हणजे फाटल्या सरकार काँग्रेसीचें येवं नाल्यार BJPचें येवं आमी थंय आसतले 5 वर्सां सरकारान रावप वेदर यू आर वीथ BJP वेदर यू आर वीथ काँग्रेस 3 महिने 4 महिने आयोवपाक लागले काय कितें तरी कारण करप आनी मागीर इंडिपेंडंट जावप एलिगेशन करप त्याच्याच गव्हर्मेंटा बरोबर आशिल्ले बरोबर आनी मागीर फॅन्स सादारण म्हणजे 17 हांगा आयले 14 तेवटेन आयले म्हजे 2 येतले की आय वील डिसायड हू वील बी द चीफ मिनिस्टर अशा तरेचे जे फाटले 15-17 वर्सां जे पळयले राजकारण केलें नायदर हे पार्टीक चड वेळ असल्यो गजाली टिकना neither this is good for party neither this is good for coalition neither this is good for state okay so this yeah sir म्हाका ह्याच मुद्द्याच्या नारायण बाबा मरे वता ते म्हणटात तुमचे रेलेवन्स आज कमी जायत चल्ला आनी युती खातीर तर आज ना नंबर्सान ना ऑब्जेक्टिवान तुमी रेलेवंट उरल्यात नारायण बाब तरी आसतना तुमी आमकां BJP जाय आमकां BJP जाय आमकां BJP जाय म्हणून चल्ल्यात नारायण बाब वोट शेअर जो आहा हय आनी गोंयाची जर एकूण भौगोलीक स्थिती सामाजीक स्थिती जर पळयली जाल्यार हेणें आतां सुजन बाबन म्हटल्या त्या प्रमाणे व्हडलोसो मोगोचो वोट शेअर हो BJP कडेन पावलो आनी एक काळ असो आसलेलो की दोनूच काँग्रेस म्हणजे काँग्रेस अशें न्हू UG MG अशें ते एक ठरावीक वोट शेअर आसलेलो पळय तो दुसरे कडेन आनी केन्ना वचनासलो समज MGP ना जाल्यार तो वगीर रावतालो आयज परिस्थिती कितें जाली MGचे चडसो वोट शेअर कसल्या कारणाक लागून आसूं न्ही पण तो BJP कडेन गेलो तो परत काँग्रेस कडेन वचूं शकना आनी MGचो वोट शेअर BJPक वयता आनी BJPचो MGक कित्याक केन्ना केन्ना तुमी पळयता की 2-3 सीट जेन्ना मागीर आमी जिखले तेन्ना सुद्दां कितें जालें जस्ट वोट शेअर आमचो फॉर एग्जांपल फाटले 2-3 खेपो आमकां फोंडा मेळ्ळो जावं सावर्डे मेळ्ळो जावं पेडण्या मेळ्ळो जो BJP कडेन वोट शेअर कांय कालांतरान गेल्लो तो परत MG कडेन येयलो म्हणजे तुमी एक समजूं शकता की वोट शेअर आहा पळय लोकांचे हे ते आयदर BJP और MG अशें आसता ज्या जाग्यार स्ट्रॉंग कोण मेळटा तेन्ना तुमकां एकदां म्हटलेलें तेजे स्ट्रॉंग वाजता थंय लोक वयता ढोलाची गजाल तुमकां हांवें केली हां मोठ्यान ढोल वाजता थंय लोक हळू हळू सगळे जमता तशी पद्दत जाता पण एक गोश्ट लक्षात दवरपाक जाय की युती जर जाली जर आसली जाल्यार ती दोगांयकूय लाभदायक आसा कित्याक प्रस्न हांगा नंबराचो ना हांगा प्रस्न सोशल स्टेटाचे लोक आसात वेगळे एका ध्येय धोरणाचे किंवा वेगळे वेगळे ध्येया मांडणारे ते लोक आपसूक एक जावं शकता पण तेच दुसरे कडेन आतां खूब आयाराम गैराम जाल्या पण बाकीच्या लोकांची मनां एकत्र जावं शकता काय ना MGP BJPच्या कार्यकर्त्याची मनां रोखडी एकत्र जातात हे टायम एंड ऑन प्रूव जाल्लें आसा आनी त्या खातीर गोंयच्या जावं सामाजीक हिता साठी म्हणा की गोंयच्या लागून अशी युती आसप हे गरजेचें अशें म्हाका तरी दिसता गिरिराज बाब तुमकां कित्याक MG जाय आतां हो सगळ्यांचो प्रश्न आतां डिबेटाचेर आयलो तो तुमकां MG कित्याक जाय इतली सारकी गळा भेटी तुमगेली कित्याक चल्ल्या सद्या नाही म्हाका दिसता एक 2-3 विशय आसा आनी आमी जेन्ना एलायन्स म्हणटा तेन्ना सगळ्याकीन पयलो विशय म्हणजे खंय तरी देशाक एलायन्स धर्म कसो आसचो तो म्हाका दिसता ताजी शिकवण भारतीय जनता पार्टीनूच दिल्या NDAचें सरकार जर तुमी पळयलें जाल्यार ज्या तरेन अटल बिहारी वाजपेयींनी सरकार चलयलें तर म्हाका दिसता खंय तरी एलायन्स धर्म कसो पाळचो हाजी उदाहरणां आमी नॅशनल आनी स्टेट लेवलाचेर दित आयल्या एज फार एज MGP इज कन्सर्न्ड 2012 जेन्ना आमचे 21 सीट आयले तशें पळयत जाल्यार आमकां मंत्रीपद MGPक दिवपाची गरज कसलीच नाशिल्ली तरी आसतना खंय तरी दिल्लो शब्द पाळचो म्हणून मनोहरभाईन तांकां 2 मंत्रीपदां दिली म्हणजे ही गजाल म्हाका दिसता खूब जाणांक खबर आसची ना पण 2012चे सरकार जातकूच स्वेरींग इन जावच्या पयलीं माथानी साल्टानान जेन्ना भाईक फोन केलो ताणें सांगलें की जर तूं सुदीन ढवळीकाराक
PWD मिनिस्ट्री दिता आसत जाल्यार आपल्याक स्वेरिंग करपाचें ना. तर इतलो खंय तरी एक MG बद्दल सूर आसतना सुद्दां मनोहरभाईन सांगलें की जो शब्द आपण दिला तो आपण पाळटलो आनी 21 सीट आसतना सुद्दां पाळ्ळो. तर खंय तरी युती पाळपाचो सदांच प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीन केला. पण आज जेन्ना नारायण बाब इतले युती कित्याक जावपाक जाय हाजी जेन्ना उदाहरणां दिता, म्हाका तांकां एक प्रश्न विचारूंक जाय, 2017 मागीर युती कित्याक जाली ना? किंवा जर इतले नॅचरल अलायन्स पार्टनर जर आमची इतली मनां मेळटा जाल्यार 2022 एक्झिट पोल्स रिजल्ट येना बरोबर आय डोंट वॉन्ट टू बी द किंग मेकर, आय मे इवन बिकम द किंग, किंवा हांव भाजपा कडेन आनी काँग्रेसी कडेन दोगांय कडेन उलयतलो, हे सुदीन ढवळीकराचें जें विधान आसा तें कित्याक जालें? किंवा जर 2017चो आमी हें केलो जाल्यार कंटिन्युअस अटॅक्स ऑन, आनी ताचे जाय हांवें न्यूजपेपर कटिंग्सूय हाडला, म्हणजे जर नारायण बाबाक डिनाय करपाक जाय जाल्यार तांकां तेंय करपाक मेळचें ना, कारण म्हजे कडेन कटिंग्स आसा. जो दीपक ढवळीकारान रिलेंटलेस अटॅक तयार केल्लो अगेन्स्ट लक्ष्मीकांत पार्सेकार, ताच्याच खातीर शेवटाक जे सगळे ड्युटी तुटपाक कारणीभूत जाले ते तशें. आनी म्हाका दिसता युगांकान आनी बाब सिद्धार्थ सामंतान बऱ्या तरेन सांगला की खंय तरी 5 वर्सां एका सरकारान रावप, आपले पोझिशन घट करप आनी ते मागीर त्याच पक्षाच्या विरोधान वापरप किंवा खंय तरी नंबर. तर तातूंत एक 2-3 म्हाका प्रश्न जे पडटा ते म्हणजे आज जे आमचे अलायन्स पार्टनर्स आसा, आनी हांव जनरल स्टेटमेंट करता, 2022 जर आमचें सरकार फॉर्म जावनाशिल्लें किंवा आमकां फॉर्म करपाक शक्य नाशिल्लें जाल्यार मागीर आमची मनां मेळटा म्हणून ते रावतले आशिल्ले काय? पयर उलयता उलयता म्हणजे कशें हास्यास्पद विधानां येता ताजेर म्हाका उलोवंक दिसता. म्हणजे युती उरची ह्या मताचो हांवूय आसा, त्यामुळे ताजो चुकीचो अर्थ काडचो न्हय, पण काही जी विधानां केल्या हिंदुत्वा खातीर काय आमी एकठांय रावपाक जाय. अरे तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि त्या ममता बॅनर्जी बरोबर केल्ले अलायन्साच्या पार्टीन आमकां हिंदुत्व शिकोवपाची गरज आसा काय? हो एक पयलो प्रश्न. दुसरो, तांणी जे कमेंट्स केले की खंय तरी मुख्यमंत्र्याची दिशाभूल जाल्या, म्हणजे खंय तरी हांव तांकां एकूच सांगूंक सोदतां की ते आमचे अलायन्स पार्टनर असले तरी तांणी आमकां गृहीत धरचें न्हय, आनी आमचे मुख्यमंत्री आसत, आमचे पार्टी अध्यक्ष आसत, खंय तरी तांणी एक पयर सरकास्टीक कमेंट केला की आमी केंद्र नेतृत्व कितें सांगता तें, तांकां जर दिसता की माननीय मुख्यमंत्री आसत किंवा आमचे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आसत तांच्या एप्रुवला शिवाय अलायन्स जावंक शकता किंवा ना जाल्यार म्हाका दिसता तांची एक चूक जाल्या, तर कोण तरी तांची दिशाभूल करता की गोंयच्या लिडरशिपाक तुमी कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज ना. गिरिराज बाब, तुम्ही सांगतात की तुम्ही आपल्याक आपूण युती उरची ह्या मताचो म्हणून, आणि मागीर तांकां धाडायतात, हें कितें? धाडपाचो प्रश्न ना. एक म्हणजे हांवें तुका जें सांगलें की युती तुटची ह्या ओपिनियनाचे आमी केन्नाच नाशिल्ले. 2017 सुद्दां युती तुटपाक कारण हे ढवळीकार बंधूच. कारण ज्या तरेन दीपक ढवळीकाराचे कमेंट्स आनी सुदीन ढवळीकाराचे कमेंट्स अगेन, अरे आज तुम्ही मुद्दाम पळया, म्हणजे ज्या मुख्यमंत्र्याच्या अंडर आपूण केन्नाच काम करचो ना म्हणून 2022 स्टेटमेंट दिल्लो, आज लिडरशिपाचेर सोड खंयच्याच बीजेपीच्या विशयाचेर MGP आज शब्द काडिना, पण तेच MGP मुख्यमंत्री बदलचो. कित्याक बदलचो? वी आर द लार्जस्ट पार्टी. तर खंय तरी आमकां मुख्यमंत्री बदलचो म्हणून जेन्ना ते सूर धरताले, आज तो सूर कित्याक बदलला काय? कारण आज खंय तरी म्हणजे हांव इतलेंच म्हणटा की मोर दॅन रेलेवन्स एक रिजनेबिलिटी ही आसपाक जाय राजकारणान. आणि MGP म्हणजे इफ यू आस्क मी, म्हणजे हाजेर म्हाका दिसता टिकाय जातली MGP कडल्यान म्हजेर किंवा हाजेर एक न्यूजूय जावंक शकता, पण म्हाका दिसता सद्या MGP इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू मडकय. म्हणजे युगांकान तरी एक आपले व्हडलें काळीज दाखोवन म्हणलें की पेन पोंडा, पण म्हाका विचारशी आय थिंक इट इज लार्जली सेंट्रलायज टुवर्ड्स मडकय. आणि एकूच म्हाका म्हणजे आनी एक तांच्या डबल स्टँडर्ड अशें हांव रिजनेबिलिटी विचारतना हांव एकूच सांगता. काल ताणें म्हणलें, एक स्टेटमेंट पळयलें हांवें MGPच्या अध्यक्षाचो, की नरेंद्र भाई मोदी इतलें बरें काम करता, तर 2019 मागीर नरेंद्र भाईचें काम दिसलें ना काय 2024 दिसलें? म्हणजे खंय तरी मनां मेळटा म्हणून न्हय, किंवा आयडियोलॉजी मेळटा म्हणून न्हय, किंवा हिंदुत्व मेळटा म्हणून न्हय, मंत्रीपद मेळटा जाल्यार आमकां BJP जाय, ना जाल्यार. पण हांव एकूच सांगता, 40तल्या 40 सिटाचेर स्वबळाचेर लढपाची भारतीय जनता पार्टीची तयारी आसा 27. पण जर MGP आणि बाकीचे पक्ष सुद्धा जे लायक मायंडेड आसा ते जर एक रिजनेबल जावन अलायन्साक फुडें येता जाल्यार म्हाका दिसता अलायन्स इज अ गुड थिंग. नारायण बाब, बिफोर आय गो टू युगांक, यू वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड टू दॅट. तांचें म्हणणें, तुम्ही सरकार आयलें की सांगतात आमी सामकें नॅचरल म्हणून, इलेक्शन आयलें की तुमी आर्टिफिशियल जातात.
2017 जर गजाल केली जाल्यार तुमी एक लक्षात धरा तेन्ना मिडियम रिस्ट्रिक्शन हो प्रश्न मोठो दसाक लागलेलो 12 तो लागलेलो तितून BJP आनी MGची युती तरली पण तुम्ही 5 वर्ष रावली न्ही सरकाराक सांगता त्यानंतर मागीर तो जेन्ना प्रश्न आनी येयलो तेन्ना त्या खातीर ते जाल्लें न्ही मिडियम रिस्ट्रिक्शनाक लागूनच मागीर 22 कितें जालें 22 आतां तुमी एक लक्षात धरा 22 आमी थंय 12 आसलेले मागीर परत 17 आसलेले 17 आमी वांगडा बरे आसलेले तरी सुद्दां आमच्याच 3 पैकी 2 गेले म्हाका एक खंय तरी दुख्ख आसतलेंच न्हू ते जरी तुमी म्हणटा विधिमंडळ जरी गट जालो तरी सामान्य लोकां मदीं गेले न्ही ते अलायन्साचेच मनीस फोडले दॅट इज ते मातशें खंय तरी दुखता न्ही अरे आमी तुमच्या वांगडा इतले बरे वागता आनी तुमीच आमचे मनीस व्हरता मागीर कशें तेंच्यांनी हेले किंवा हे गेले तो प्रश्न ना कोणे कोणाक हेले काय हे मुद्दाम गेले पण गेले घेतले गोष्ट करे न्ही आमचे तिनाचे एक जालो न्हू ते एक प्रकारचे खंय तरी लागले तेका लागून थोडे जावं शकता अशें म्हणना ते एकूच व्हडली तें एकूच कारण अशें आसूं शकना ही कारणां असंख्य आसता आनी खंयचे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटकूच ही कारणां अशी जायत जातली खंयचेच पॉलिटिकल आयचो मित्र फाल्यांचो शत्रू हे चालूच आसता पण शेवटी लोकांची आपण जनरली पळोवपाक जाय लोकांचो मत कितें आसा लोक कितें म्हणटा कित्याक शेवटी आमी सगळे गोंयकार जाल्यार वा तेंचे एक एक थीम आसतली तेजेर बाबा आमी कितें करूं शकता ही गोश्ट करून आमकां फुडें वचपाक जाय युगांक बाब ही गजाल तुमकां पडटा कारण एक इम्पॉर्टंट ताणें तर ते मडके पुरती व्हरून दवरल्या तुमी तरी फोंडे म्हणिल्लें रेलवन्साचो तुमी प्रश्न काडिल्लो आज तुमचें म्हणणें कितें की हे नॅशनल अलायन्स हे शब्द बरे आहात बट BJP कॅन कम्फर्टेबली डू विदाउट MGP और देर स्टील रन्स अ पॉलिटिकल रिस्क म्हणटा तुमी इन टेकिंग दॅट स्टेप सी आय डोंट सी की MGPचे आतां म्हाका दिसता की BJPची टोटल संख्या इज 30 रायट 30 आसतना यू आर टॉकिंग अबाउट सॉरी 28 आसतना यू आर टॉकिंग अबाउट MGP इज बिकॉज की MGPचो कितलो न्यूसन्स व्हॅल्यू आसा म्हणजे हातून ह्या सगळ्या एकंदरीत प्रकरणान म्हाका फक्त ते एकूच नारायण बाबाक याद करून दिवपाक सोदता ज्या पद्दतीन सहज ताणें सांगलें की MOI खातीर आमी भायर पडले म्हणून की सुदीन ढवळीकर अँड द क्रेजी केस ऑफ MGP कळ्ळें तुका इट्स अ युनीक पर्सनॅलिटी 2011 दिगंबर कामतीन MOIचो निर्णय घेतना सुदीन ढवळीकर मंत्रिमंडळान आशिल्लो मागीर 2014 मनोहर पर्रीकरान जो यू टर्न मारलो MOIचेर थंय सुदीन ढवळीकर मंत्रिमंडळांत आशिल्लो आनी पार्सेकारान सांगलें की 5 मतां अशी 5 मतां तशी MOIचो कांय फरक पडना थंय सुदीन ढवळीकर आशिल्लो म्हणजे इतलो कन्सिस्टंट कळ्ळें तुका म्हणजे सरकारां बदलता मुख्यमंत्री बदलता पूण एक व्यक्तिमत्व बदलत ना सो ह्या गजालीचेर जर सांगता की म्हाका फक्त एकूच सांग तुज्या प्रश्नाचो उत्तर दिवचे पयलीं MGP ही कितें आशिल्ली MAB आयची इज 28 इज अ मिडियन एज 28 वर्साचो भुरगो इज अ मिडियन एज डू यू नो की MGP भारतातले दुसरे नॉन काँग्रेस सरकार म्हणजे एका वेळा माय बाप सरकार काँग्रेस म्हणटाले नेहरू जेन्ना जिवंत आशिल्लो तेन्ना नंबुद्रीपादा उपरांत जर नॉन काँग्रेस सरकार खंय सत्तेर आयलें तें गोंयान आयलें देशातले पयले प्रादेशीक पक्षाचे सरकार हे MGन हाडलें आज मेरेन 18 महिला मुख्यमंत्री जाल्या सुचेता कृपलानी उपरांत तिसरी बायल मुख्यमंत्री ही MG पार्टीन केली येदी व्हडली MG आशिल्ली म्हणजे जी काँग्रेसीक बदुना आयची जी BJP आसा और ज्या पद्दतीन इंजिन सरकार म्हणटा इज नॉट इवन अ पेल शेडो वॉट द कायंड ऑफ गव्हर्मेंट्स ॲट दॅट पॉयंट ऑफ टायम वॉज आयज ही MGPची परिस्थिती कित्याक जाल्या इज बिकॉज MGP सिन्स 1999 हॅज बिकम एन एब्सोल्यूट नेगोशिएबल एंटिटी की ताणी मान्य करून दिला की आमचो पार्टी बिर्टी काय ना आमची ध्येय धोरणां काय ना आमकां कसलेच तरेचो आत्मसन्मान सेल्फ रिस्पेक्ट ना आमकां कितलेय सरकारान सरकारी पक्षान मुख्यमंत्र्यान और मंत्र्यांनी कितेंय म्हळें तरी आमी सत्ते खातीर जो मेरेन आमकां काडिना तो मेरेन आमी भायर सरचे ना सो वॉट आय फील इज दॅट इट इज ओनली कन्फायन्ड ओके टू अ वन इंडिविज्युअल और अ वन फॅमिली कळ्ळें आनी हाचे तरेचे म्हाका आयज नारायण बाबान सांगून न्ही तांचो युवा फाट्याचो अध्यक्ष कोण महिला आघाडीचो अध्यक्ष कोण विद्यार्थी फ्रंटाचो अध्यक्ष कोण जेन्ना तुमी पार्टी म्हणटा जाल्यार पार्टी म्हणटा तेजी प्रत्येक मुद्द्या कडेन तुमची ध्येय धोरणां आसपाक जाय तुमची भुमिका आसपाक जाय बघा सिद्धार्थ बाब ह्याच मुद्द्याच्या हांगा ताणी बरो एक इंटरेस्टिंग मुद्दो काडलो नारायण बाबान
की तुमी BJP म्हणटा की आमकां युती जाय, अलायन्स आसा गरजेची अशें म्हणटा आनी तुगेलो गिरिराज बाब थंय MGक धाडयता. बट ते म्हणटात की तुमी जेन्ना आमचे 2 आमदार फोडून व्हरतात तेन्ना मागीर आमी एक कसो धर्म पाळप इलेक्शन लागीं पावतकीर काय म्हणून. दोन गोष्टी आसा. पहिली गोष्ट म्हणजे तुझे आमदार जर तुका सोडून वता जाल्यार दुसऱ्याच्या नांवान रडच्या परस स्वताक ते सोडून कित्याक गेले हाचो पयलीं विचार जावपाक जाय. वाय ना ते काँग्रेसीन फोडल्या ओके आशिल्ले, तांचे अलायन्स पार्टनरानच फोडले न्ही ते. नाही क्वेश्चन म्हणजे ताचें म्हणणें अशें की आपले काँग्रेसीन फोडल्यार चलता आपल्याक. ते म्हणटा की अलायन्स म्हणप आनी फोडून व्हरप हें कशें काय म्हणून. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फोडून. सी इफ यू आर आतां BJPचे सुद्दां आमदार आसा न्ही, तुमचे कडेन कापास आसा तुमी फोडून व्हरा न्ही, तशें जायना. इफ यू आर नॉट एबल टू होल्ड युअर flock together, the problem lies with you, not with others. That means your MLAs were not of integrity, if that is the question. If you are saying what तू आपल्याच MLAचेर तू आता बालगोट लावपाक सोदता, so that is not the question. But in any case, as far as MGP should be the last party who should be talking about defection. 1970 काळ जेन्ना स्टार्ट जालो पळय 75 पासून तांचे लोक म्हणजे म्हाका दिसता तांचे अशे जवळ जवळ 50 तरी आमदार गेले आसतले. ह्या फावटी 4, ह्या फावटी 7, ह्या फावटी 2, ह्या फावटी 1 करत ते गेली 50 जवळ वर्सां किंवा एक 48 वर्सां तांचे आमदार सदांच त्यांना पयलीं ते काँग्रेसीन वताले, आता ते BJPन वता. पण तांचो मुख्य मुद्दो जो आसा आज जो आसा पण पार्टीचे रिलेवन्सा खातीर, दॅट इज पार्टी गोईंग इन टू द क्लचीस ऑफ 1 or 2 person or 1 family. दॅट इज वेअर द प्रॉब्लेम लायज. म्हाका सदांच न्ही आमी चवथीच्या पयल्याच्या दिसांनी इस्पिकांनी खेळपाक बसता. रमी खेळटा आसतना तो जोकर आसता पळय, तो ट्रायोनूय लागता, तो सिक्वेन्सांनी लागता आनी तो सिरियलांनी लागता. असो हो सुदीन ढवळेकर किंवा एंटायर ढवळी फॅमिली ते MGकूय चलता तेंचो तो इट्स लायक अ जोकर. तो हांगाय फिट जाता, तो थंय फिट जाता, तो थंय फिट जाता. दॅट इज देअर प्रॉब्लम. दे हॅव टू डिसायड देअर आयडियोलॉजी. एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम काडून आयडियोलॉजी काडून त्याचेर जर केली जाल्यार तांची पार्टी सुद्दां बरी चलतली, तांची धोरणां सुद्दां लोकांक पडटली आनी दे वील बी एबल टू होल्ड देअर पार्टी अँड दीस फॉर अ लॉंग टायम. युनिटी फॉर लॉंग. म्हाका ह्याच मुद्द्याचेर नारायण बाब सांगा, तुमी तुमचे आमदार तुमचे बरोबर कित्याक रावनात? आतां तर तुमचे कडेन आनी आमदार आहा, आतां काय 2/3 जावपाक शकना, 50-50 आहा ते, आनी ते खरेंच 50-50 आहात. जीत बाब आरोलकर म्हणटा की आपल्या अध्यक्ष कर बहुजन समाजाची पार्टी जाल्यार आपल्या कित्याक अध्यक्ष करना तुमी? आज तुमचे कडेन आपल्या सारके तरणाटो फेस आसा, डायनॅमीक आमदार आपूण आपल्या कर म्हणटा ते. अशें तुमी तांकां अध्यक्ष बिध्यक्ष केन्नाय करपा हे मागीर रावतले ते तुमचे बरोबर अशें दिसना तुमकां? हय, आमचे पार्टीक सुद्दां एक घटना आसा. आमची AGM आसता. आमच्या प्रत्येक मतदारसंघान 30 लोक निवडले प्रतिनिधी आसता आनी ते सगळे प्रतिनिधी मेळून मागीर अध्यक्ष आनी बाकीचे कार्यकर्ते 3 दिसांनी ठरयता. दुसरी गोष्ट तुमी एक लक्षांत धरा, जरी संबंद जरी गोंयचे जरी 30-35 तरी मतदारसंघ असे आहा ज्या मतदारसंघान आमचे मतदार आहा, कार्यकर्ते आनी हितचिंतकूय आहा. आनी हांव अशें म्हणीन की ते आदी पासून आसा, तेंची घराणी आसा, घराण्यांत ह्या घराण्यासून त्या घराण्यान गेले आसात. आतां एक जाता कितें, प्रत्येक कडेन ह्या आतां तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे 30 वर्सांक 25 वर्सांक आमचे कडेन सगळे कडेन आमी पावूंक ना किंवां सगळे कडेन आमचो उमेदवार उबे रावना. त्या काळान मागीर ते खंय लागीं वयता, ते जास्त करून BJPक वयता अशें म्हणया. ते केन्ना दुसरे वाटेन वचना. तर अशे जे लोक आसात ते लोक आसात आनी तेंची एक सादारणशे ते स्वता तेंचो काय वैयक्तीक स्वार्थी आसना काय ना. हांव इतलें जाणा की जे कडेन आमचे परत MGचे सीट येयल्या पळय थंय सुद्दां त्या लोकांनी निस्वार्थीपणे आपूण डेडिकेटेड ते लोक आसात. आनी ते कशे मतदार आहा, कार्यकर्ते आहा आनी हितचिंतकूय आसा. पण ते अशे ऑन फ्रंट खंय येना. आनी दुसरी मुख्य म्हणजे आतां आयचें राजकारण आसा तें मातशें वेगळे पद्दतीचें आहा. जो काळ तुमी म्हणटा पळय 75 पयलींचो, तो जावं UGचो जावं MGचो जावं काँग्रेसचो एक वेगळी एक प्रथा आसलेली. आतां तशें ना. आतां कोणाकूय एक कार्यकर्तो सुद्दां कोणाक जावपाक भंय दिसता. जो वयता तो फक्त उगवत्या सुर्याक नमस्कार करपाची आहे सगळ्यांची. म्हणजे हांव अशें कोणाकूच दोश दिना. कदाचित ते तशें कलियुगाने घडोवं शकता तशें. प्रत्येक जाण फक्त उगवत्या सुर्याक नमस्कार करता आनी प्रत्येक जाण एक प्रकारची लोकांक एक वेगळी आसा. आनी म्हाजें म्हणणें कितें, सबंद गोंयभर आमचे लोक आसात.
तुम्ही म्हणटात की तुमकां अशें इजिली डिस्कार्ड करपा जायना म्हणटा तुम्ही. सबंद त्या खातीर म्हणटा सबंद गोंयाभरचे लोक आसा. म्हाका गिरिराज बाब मुद्दम एक गजाल सांगात. मागीर 2027 तुम्ही जर इतली म्हणटा सगळे गजाली तुमकां आनी कित्याक जाय ती युती? पण एक म्हणजे म्हाका दिसता आय विल स्टिक टू स्टॅटिस्टिक्स. पण एक गजाल म्हणजे जे नारायण बाबान म्हणलें म्हणजे ताणें 2 गजाली काडल्यो तातूंत म्हाका दिसता ताजेर उलोवपाचें खूब म्हत्वाचें आसा. एक म्हणजे MOIAचो विशय काडलो आनी म्हाका दिसता युगांकानूच म्हणजे लकीली म्हाकाच एक्सपोज करचें पडलें ना, युगांकानूच केलो की जेन्ना MOIAचो इशू तयार केलो त्या कॅबिनेटान सुद्दां बाब सुदीन ढवळीकार आशिल्ले. तर तांणी त्या हाजे म्हणजे जाय जाल्यार आमी मिनिट्स मागूं येता त्या हातून विरोध केल्लो काय त्याच दिसा राजिनामो कित्याक दिलो ना? जर तांकां MOIA म्हणजे 2011 जाल्लो विशय 2017 जागे जाले. दुसरो हांवें येदोच्यान म्हणीत आसा की एलायन्स धर्म तांणी जो म्हणलो की पार्टी फोडली. आमी म्हाका सांगा मागीर विश्वास कसो दवरपाचो एका पक्षाचेर? ज्या पक्षान म्हणजे आतां 2022 सामकें लेटस्ट उदाहरण, ज्या पक्षान सांगिल्लें की आपूण डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या अंडर केन्नाच म्हणजे मंत्री जावचो ना, तें जालें न्हय. आनी 2000 म्हणजे हांव मुद्दाम तुमकां सांगिल्लें तें एलायन्स धर्म आमी पाळो, आमकां तांची गरज नासतना अशें कितें तुमची काळीज इतली व्हडलें कॅबिनेटाक 2012 जे कोण म्हणजे कारण शेवटाक तांचे जे वोटर्स आसा ते खुबशे आमच्याच विचारसरणीचे आसात. आता काही लोक MGPची लॉयल्टी आसा म्हणून तांकां हे करताले. पण ताजेर सुद्दां तुमकां थोडे प्रश्न दिता. पण युती तुटपाक किंवा ही बिटरनेस भितर येवपाक कारणां कितें? नो अलायन्स विथ BJP इफ पार्सेकर इज द CM. दीपक ढवळीकाराचो स्टेटमेंट 2017 खंय पर्यंत आयले तो तुका सांगता हांव. दुसरो स्टेटमेंट म्हणजे हांव तुमकां फॅक्च्युअल सांगता. पार्सेकर डज नॉट बिलीव इन कोएलिशन धर्मा MGP. Parsekar must go as CM if BJP wants alliance talks. हो आन एक स्टेटमेंट हे सरकारान आसतना स्टेटमेंट्स. MGP wants alliance with BJP but with 15 seats. आता तुम्ही सांगा म्हाका ही डिमांड म्हणून हांवें येदो म्हणलें की मोर देन रेलेवन्स रिजनेबिलिटी आसपाक जाय. कॅन एनी पार्टी युती जाय कित्याक म्हणून जेन्ना आज हो इशू जर तयार जाला जाल्यार जेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 2 कडेन म्हणलें की आमची एकटे वचपाची तयारी आसपाक जाय किंवा मांद्र्या सारको म्हणजे आतां मांद्र्या सिटाचेर आमी बरें उलोवया. मांद्र्या सीट MGP कडेन 2022 वचपाचें कारण फक्त 2. एक म्हणजे जिताची जी पर्सनल मतां आशिल्ली आनी दुसरी म्हणजे सोपटे सर आसत, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसत किंवा तो गोवा फॉरवर्डचो दीपक कलंगुटकर आसत, हे एकाच पक्षांतल्यान भारतीय जनता पार्टींतल्यान भायर वचून कॉन्टेस्ट केल्ले. सो खंय तरी वोटां इतली फ्रॅगमेंट जाली. तर हातून MGPन अशें कितें कंट्रिब्युशन आनेक न्हय म्हणजे आनीक मेन मुद्द्याचेर येता पळय तो म्हणटा तो वोट शेअर. आनी तुवें आतां म्हाका म्हणलें की तुवें हांगा पर्यंत हाडून कित्याक सोडलो काय म्हणून. गय सांग तांकां मडकय पर्यंत कित्याक हाडून सोडलो ताकाय कारण आसा. आतां 2019 आमचो वोट्स पळय फोंड्या आमकां 13,135 पडिल्ली. विथ MGP ऑन अवर सायड आमकां 14,189 पडली. शिरोडा आमकां 14,545 पडिल्ली. ह्या खेपे MGP आमच्या बरोबर आसून आमकां 12,524 पडली. आनी मडकय म्हणजे मडकयचे सदांच दाखयतात की मडकयच्या जिवार आमी सीट हाडूंक शकता. तर खंय तरी म्हाका दिसता दीज नंबर्स एक्चुअली शुड बी अ वेकअप कॉल टू MG. आमी म्हणजे ढवळीकर ब्रदर्स कॅम्पेन एक्टिवली अगेन्स्ट नरेंद्रभाई सावयकार तरी आमी 10,681 मतां घेतली. पण आज तुम्ही जर ऑपोजिशनान पळयलें जाल्यार खंय तरी भारतीय जनता पार्टी ही स्वबळाचेर सुद्दां आमकां हरोवंक शकता. म्हणून आमी एकठांय येवपाक जाय जेन्ना म्हणटा तेन्ना इफ BJP वॉन्ट्स अ जेन्युइन अलायन्स जाल्यार तातूंत कितें चूक आसा. शेवटाक एलायन्सान जर तुमची जी मतां डिवायड जातली थोडी सुद्दां आसना वाय यू शूड अलाव दॅट. पण हांव म्हणून म्हणटा इफ MGP इज रिजनेबल आनी ताजें खंय तरी डिसिजन हांगा घेवंक जाय. ना जाल्यार आज जशें नारायण बाबाचो म्हणजे म्हाका हांसू काय रडू तें कळना. MOIA खातीर 5 वर्सां सत्ता भोगतकूच तांकां याद जालें MOIA हो इशू म्हणून. म्हाका दिसता हाजें एक उत्तर दिवपाक जाय. म्हणून हांव परत सांगता एलायन्स पार्टनरांनी रिजनेबल जावपाक जाय. आनी आज आमचे 28 MLA आसतना सुद्दां बाब आलेक्स रिजनल GIDCचो चेअरमॅन आसा,
जी धारोलकर एका कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसा, बाकीचे आमदार जे आसा ते चेअरमॅन आसा, आणि दिस हॅज कम एट द कॉस्ट ऑफ सम ऑफ MLAs हू आर इन द बीजेपी ऑल्सो. Okay. तर अलायन्स Yeah. धर्म बीजेपी पाळटात, तुम्ही फक्त बरें, रिजनेबल जाय. मागता. म्हाका सांग युगांग बाब, 2027 ही अलायन्स टिकपाक जाय काय हाका पॉलिटिकल हे ना आतां रेलेवन्स? सी पहिली गजाल म्हणटा तें दीस इज अ नॅचरल रिग्रेशन ऑफ एन MGP. ओके, सो आज जे कितें सध्या चालू आसा पळय, कळ्ळें की कोण कोणाचो स्टेटमेंट करता, हें करता, दीस इज एन कॉम्पिटेटिव्ह पॉलिटिक्स. लायक फॉर एग्जाम्पल हांव तुका सांगता की पयलो BJPचो MLA कळ्ळें तुका, जो तुगेल्या हातून फोंडा हातूंतल्यान MGPच्या हातूंतले अगेन्स्ट वचून जिखून आयलो विश्वास सतरकर. कळ्ळें तुका, इफ विश्वास सतरकर सारके भुरगे विधानसभेन कित्याक पावले इज बिकॉज की जेन्ना तुजी पार्टी वाडटा तेन्ना तूं लिडर्स तयार करता. आनी जशें गिरिराजन सांगलें, इतले सगळे तुजे कडेन बेंचार आसतना कळ्ळें, यू हॅव गिवन अ वन हें तुगेलें मंत्रीपद आनी हें तुगेलें तूं MGP जे गरज नासतना. बट रिजनेबल जे हांव तुका सांगता, थोडे वायट दिसतलें बाकीच्यांक कोणाकूय, बट आय रिमेंबर की तुज्या हेडोनाक एकदां सिनियर राणे आयिल्ले आनी ताणें एक हिस्टॉरिकल फॅक्ट मांडिल्लो की आफ्टर ओपिनियन पोल, अँड दिस ही रेफर्ड फ्रॉम ऑर्लियन फेर्नांडीस बूक तुका तातूंतल्यान, की MG एज अ पार्टी ओके वॉज अ फोरफ्रंट ड्युरिंग द डेकेड ऑफ 60s. सो बांदोडकराचें स्वताचें मत आशिल्लें की इट शूड बी मर्ज विथ एन काँग्रेस पार्टी. It has lost its purpose and its purpose has been lost म्हणा fulfilled. So आज ते तुगेले सुजोन MGP आज तुम्ही ह्या लेवलाचेर हाडल्या. गिरिराज read the figures, this is absolutely true. आणि हे जो तो वोट शेअर म्हणटा पळय, this is not of an MGP. MGPचो वोट शेअर जीत जिंकला तो जिताचो वोट शेअर. Absolutely. ओके ओके, सो हे तुगेलें हांव तुका अजूनही सांगता की जेन्ना तूं आणि तू हे म्हणटा की तू सुदीन बाब जिंकता म्हणटा तो सुदीन बाबाचो वोट शेअर म्हणटा. ओके ओके, इज बिकॉज की हांव फक्त एकूच सांगता की MGPचो जी मतां आसा पळय ती फक्त देंवल्या, हातूंतल्यान नवी मतां तयार जायना. ओके, म्हाका सिद्धार्थ बाब सांगात बिफोर आय गो टू फायनल थिंग फॉर नारायण बाब, तुमकां दिसता 2027 अलायन्स टिकची, ताका पॉलिटिकल कितें हें आसा? अलायन्स टिकल्यार सदांच बरो, कित्याक वेदर इट इज MGP's MLA or they have one on their own, but still they are MLAs and they count. So therefore it is always it is good that it would be always good for both MGP and BJP that they are in alliance. Actually, if you ask my personal opinion, it's right time for MGP to get themselves merged with BJP. पार्टीच विलीन करपाची तांची, कित्याक आतां ते फुडें व्हरपाची तांच्याकडे नवें डायमेन्शन दिता आतां. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट इट डजंट मॅटर, बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन. इंटरेस्टिंग ओपिनियन आहे. Because now, see, this is the last election. After that, I don't think so that party will even, very difficult, that party might remain only on paper. But whether विधानसभेन तांचे कोण पावतले, तांचे वोटर्स कितले आसतले, कार्यकर्ते ते खंयच्यान हाडटले, आणि तूच जर स्वताच्या नांवार निवडून जर येता जाल्यार ती MGPच कित्याक आसपाक जाय, तूं खंयच्याय पार्टीन आसल्यार निवडून येतलो. सो एक पार्टी चलोवपा खातीर वेदर इट हॅज गॉट रिलेवन्स ऑर नॉट. आणि फायनली एक तूं प्रश्न विचारलो न्ही आतां, वेदर इट इज वाय शूड BJP अगेन एंड अगेन गो टू देम वेन यू हॅव 28. सी, पास जावपाक 35 मार्क पुढो असतात न्ही, पूण तुका 35 घेवन रावना न्ही. युअर ऑलवेज इंटेन्शन इज टू गेट मोर मार्क्स. पैकीच्या पैकी मार्क पडचे न्ही, कित्याक तांणी अभ्यास करचो. जर अलायन्स करून जर तांचे सीट 1, 2, 3 जर चड वाडटा जाल्यार आय थिंक BJP हॅज फूल रायट टू डू सो. Okay. And MGP also must march in that direction. नारायण बाब, ते तर म्हणटात की आमी पेपर टायगर म्हणटात, तशें तुमचो पक्ष पेपर लायन जावन उरतलो म्हणून. तुमकां कितें दिसता 27 जर अलायन्स, कारण काय 27 तुमी परत एज पर युअर ट्रॅक रिकॉर्ड 6 म्हयने आसतना म्हणटले हें सरकार बरें न्ही, हो मुख्यमंत्री बरें न्ही, हे मंत्री बरें न्ही, आनी कसलो अलायन्स करतले? नारायण बाब, हें पळय, आयचे घडीक आमी अशें उलयता की आमकां युती जाय, युती आसतली अशें आमचें मान्य आहा. पण एक गोष्ट लक्षात धरा तुमी की हो MGP हो प्रादेशीक पक्ष आहा. प्रादेशीक पक्ष म्हणून थोडे तरी जे म्हत्व आसात. आतां कदाचित घडे प्रत्येक मतदारसंघात आमचे निवडून येण्या पुरते लोक नासात, पण तरी लोक आसात जे प्रादेशीकपणान मानतात, आनी त्या खातीर हो पक्ष आसाप हें म्हाका दिसता एकंदर गोंयाच्या हिताचें आहा. प्रादेशीक पक्ष हो जायो. सबंद आतां बाकीचे जर राजकारण पळयलें किंवा बाकीचे जे कितें गोश्टी घडटात
ऑफकोर्स त्यांनी कोणाक दोश दिवपाची गरज ना, पण त्याला हो प्रादेशीक पक्ष जायो आणि तो आसतलोच. जरी आयज ढवळीकर असले फाल्यां दुसरे कोणी असू शकता, पण हो पक्ष आसतलो, अस्तित्व टिकून उरतले म्हणटा तुम्ही. आसतलोच. आणि विधानसभेनी आमचे हय. आसतले, चड नसतात पण कमी जास्त आसतलेच, त्या बद्दल प्रश्न ना. पक्ष असतो याच्याबद्दल कसलेच दुमत ना, कोणाचेच आसचे ना. पण MJP आता पक्ष न्ही पसरो जाला, तो एकटो पसरो चलयता. प्रादेशीक पसरे चलचे ना, पक्ष जाय, नो बडी सेज इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा एखादी प्रादेशीक पार्टी आसची, दर इज नो बडी. आणि प्रत्येकाक पण तांच्यांनी ती पार्टी कशी चलोवची न्ही तो प्रॉब्लेम आसा. ताजी निकश मातशी बदलपाची गरज आहा म्हणटा तुम्ही. हांव इतल्याचेर थांबतां. डिबेट खूब इंटरेस्टिंग जाली, पण ही डिबेट आयकतकीर म्हाका एक असो प्रश्न पडलो की अशी एक परिस्थिती आसा की गोवानी बायल आसात, ती दर दिसाक झगडटात, तांकां एकामेकाचेर तोंड पळोवपाक व्हडलो इंट्रस्ट आसना, पूण सामकी कौटुंबीक आनी सामाजीक परिस्थितीक लागून ती घटस्फोट घेनात, ती परत लास्टाक एकाच घरा भितर न्हिदतात. अशी एक विचित्र परिस्थिती हांगा आसा. सो आपली बायल कितली वायट आहे घोव सांगता, घोव कितलो वायट आहे बायल सांगता, पण लास्टाक ती म्हणटा आमी घोव बायलां. आतां हे खंय पावतले 2027 मेरेन म्हाका खबर ना, पण सद्याची परिस्थिती अशी. इतल्याचेर थांबता. गिराज बाब, युगांग बाब, सिद्धार्थ बाब, नारायण बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.